अभिनंदन करता। आज 26व्या वर्धापन दिनाक पाविल्ले आसात। संस्था जन्माक हाडल्यानंतर तिची सातत्यान वाढ करप, जसो जसो मनीस वयान वाडटा तसो तसो ताका एक समजूतकाय येत आसता। आणि जी ही संस्था फाटल्या 25 वर्सां पयलू लायिल्लें हें ल्हानशें रोपटें, ताका सगळें कितें उदक घालून आज ताजी मुळां पाळां आज घटमूट जाल्लीं आसात। आणि हेजें ज्वलंत उदाहरण म्हणल्यारूच आमी शांतादुर्गा देवळाय रेजिडेंट एसोसिएशनाचें घेवपाक जाय। कारण एक 25 वर्सां जाल्या नंतरूय त्यांच्या विचारां भितर आणि कितें बरें आनी कितें वायट हेजे तोलमोल करपाची तांचे कडेन क्षमता आसा। आणि क्षमता निश्चितूच आसपाक जाय। कारण म्हाका दिसता कितलेशे फावटी प्रत्येकाच्या घरांनी गेल्लो आशिल्लो, प्रत्येकाच्या दाराचेर हांवें नॉक दिल्लो आसा, आमदार जावचे पयलूय आणि आमदार जाले नंतरूय। आणि प्रत्येकाची एक विचारसरणी, एकूच विचारसरणी म्हणल्यारूच आपल्या भागातलो एक विकास जावचो, विकास जाल्लो आसा। आणि म्हणूनच ह्या बौद्धिक विकासाचेरूच आज आशिल्ले गेली कितलीकशी वर्सां सातत्यान कार्यकारिणी बदलत आसा आणि युनेमियसली हे सगळे काही गोष्टी फाटलो जो पदभार सांबाळिल्ल्या कार्यकर्त्यांची कार्यकारिणीची हांव तुस्त करता, तांचें अभिनंदन करता। आणि नवे कार्यकारिणीन जो आपले भार आपल्या खांद्याचेर घेतलाय तांकां मुखावयल्या आयुश्यान जे तांची तो कार्यक्रम जो आसा, तो कार्यकाळ जो आसा तो यशस्वी जावपा खातीर तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता। जे सातत्य ह्या संघटने भितर दवरला ते म्हळ्यार एक उपक्रम ते घेताले एकदां आणि दोनदां न्ही, वर्सांतल्यान तीनदां, तो म्हळ्यार गार्बेज जो इश्यू जो आसा तो इश्यू पूर्ण करपाचें एक वचन ह्या वेळाचेर हांव तुमकां दिता। दोनूच इश्यू जे आसात ते, आणि थंय एक विचार असो येवपाक जाय की कोणा कडल्यानू ऑब्जेक्शन म्हणटा तें येवपाक जायना। जर ऑब्जेक्शन जर आयलें जाल्यार आमी खंय तरी हो विकासाची जी मुखार व्हरपाक जाय तो खंय तरी ताका फुल स्टॉप येतलो किंवा अडथळे निर्माण जातले। आणि अडथळे निर्माण करता सुटावे करता आमचो हो वेळूच वाया जातलो। आणि म्हणूनच आज मनशान एक विचारांनी आज वचपाची गरज आसा। आणि सातत्यान तो विचार घेवन आज ही संस्था ही संघटना आज करीत गेल्ली आसात। एक मत आपापसात आशिल्ल्यो एक राजकारणी किंवा एक आमदार किंवा एक मंत्री म्हणून जर आयलो जाल्यार हांव अजुनूय सांगता, हांव तुमचो एक सगळ्यांचो एक सेवक जावन आसा। तुमकां सेवा दिवप हे म्हजें प्रथम कर्तव्य जावन आसा। हांगा दिल्ले आसात। आता तर आमचे कडेन खूब फंड आसात, पूण ते फंड युटिलायज करपाक वयर खुबश्यो डिफरंट डिपार्टमेंटां असतात। आणि जे एस्टिमेट जर ल्हान करीत, आता झडपेनूच सांगले की थंयसरूय एक ताका गटराचें काम आसा ते 2 पेशेंनी जातले। पूण आमच्या ह्या फुडें हांगासून जर कितें थोडी वयतली जाल्यार ती बारीक करून घेतल्यार व्हिडिओ कडल्यान कामां जाता ती फास्ट जाता। म्हणून सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा की आपापली कामां बारीक आमचे पंच वांगडी आसात तांकां सांगची, तेंच्यांनी ती पंचायतीन मांडची, आमी ते करून घेतले।